सभात एक आम्ही गायन घेऊया A21 पेज 10. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे असो. देवाचो आशीर्वाद घेऊ. ह्या मंदिरांत आमी आयल्या आनी जेजू जावन आसा बापाचो सगळ्यांत व्हडलो आशीर्वाद आमकां. दर दिसा जेजू आमच्या सांगाता आसा, आमच्या सांगाता रावता आनी तोच आमकां फावो त्या बेसावांनी भरूंक वावुरता. ह्या मिसांत वांटो घेतना तोच जेजू आमचे लागीं उलयतलो. तोच जेजू उंड्या सोऱ्याच्या रुपांत आमच्या कुडींत येतलो. तर भावार्थान ह्या मिसांत वांटो घेवया आनी देव आमकां दिवंक सोदता ती सगळीं बेसांवां खालतीकायेन ल्हानविकायेन ताचे कडल्यान आमी घेवया. आयच्या मिसांत खेरीत भाशेन फ्रांसिस्को आनी जनरोजा फेर्नांडीस आपल्या लग्नाचो रुपया उत्सव समारंभतात. सिल्वर जुबली ती समारंभतात. लग्नाची 25 वर्सां जातात. तांच्याय लग्नीक जिविता पासत ह्या मिसांत आमी देवाक दिन वाचुया. लग्नाची 25 वर्सांय म्हळ्यार देवाचेंच एक व्हडलें बेसांव. हें मनान धरून ह्या मिसांत फावो ते परी वांटो घेवया. आमी सगळीं देवाची काकलुती उलो मारुया. आमचें पातक ओळखून घेवया. पातकाची दूख धरुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बडो अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मुरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं. सगळीं आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन.
जेजू लागीं कितेंय मागूंक सोदताय माग. ओगेपणान तुज्यो खासगी गरजो देवा मुखार दवर. प्रार्थुया. सर्वेस्वरा सासनाच्या देवा, तुवें लिशबोआच्या बागेवंत हातूंनी खऱ्या बाबार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरच्या आकांताक आसरोल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगल्या आमच्या गरजांनी ताजी मोजत आमकां मेळूं. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सव्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. बागीवन पावलून तेसोलीनकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वचो. बाबा भयणीनो, खंयच्या काळार आनी घडये हें घडटलें ते विशीं हांवें तुमकां बरोवची गरज ना. कित्याक चोर जसो रातचो येता तसोच सोमयाचो दीस येतलो म्हूण तुमी बरी बेस बरी जाणून स्वतींत आतां भिरांत ना. अशें म्हणटा थंयच आसतना बालुंतीचें वायट अकस्मात सुरू जाता तशें रावून आसलोल्या निसंटोन तांचेर येतलें आनी तांतलो कोणूच सुटचो ना. तो दीस चोर कसो येवन तुमकां सांपडावंक तुमी कालोखांत नात. बाबा भयणीनो, तुमी सगलीं उजवाडाची आनी दिसाची भुरगीं. आमी रातची आनी कालोखाची न्हय. म्हणटच हेरा भाशेन आमी न्हिदून आसचें न्हय, पूण जागृत रावुया आनी खाण पिवन थोडें करुया. कित्याक आमी आमच्या क्रोधाक सांपडचें न्हय. बगोर आमचे सोमया जेजू क्रिस्ता उद्देशी आमी सोरवण जोडची अशें देवाचें निर्मण. आमी जिवी आसूं वो मरून वचूं ताचे एकवटान आमी जियोचे खातीर जेजू आमचे पासत मेलो. म्हणटच जशें तुमी करून आयल्यात तशें एकामेकाक बुजवण दियात आनी एकामेकाचो बावाट गोट करात. देवाचें उतरें. आमचो जबाब. सर्वेस्पराची दया माया म्हाका भोगूंक मेळटली. सगळीं म्हणया, सर्वेस्पराची दया माया म्हाका भोगूंक मेळटली. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हाजो तारोक, कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पर म्हज्या जिविताचो किल्लो, कोणाचेच मुखार हांव कापना. जबाब. सर्वेस्पराची दया माया म्हाका भोगूंक मेळटली. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां. ही एकूच म्हजी आशा. सगळ्या म्हज्या जिवितान सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण. सर्वेस्पराची घोडसाण चाकूंक बगूंक ताचे मंदिराचेर दोळे लावन रावूंक. जबाब. सर्वेस्पराची दया माया म्हाका भोगूंक मेळटली. हें हांव खात्रेन जाणो. जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराची दया माया म्हाका भोगूंक मेळटली. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर, थीर राव, काळीज गोड दोन आनी सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव. जबाब. सर्वेस्पराची दया माया म्हाका भोगूंक मेळटली. शिव वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावुया. Sorry,
एक व्हड प्रभादी आमचे मोदे उपजलो आनी देव आपले पोरजेक मेलूंक आयलो. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लुका परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू गलिल्यांतल्या काफारनावा नगरांत देवून गेलो आनी सोनवारा दिसा लोकांक शिकोवन दिवूंक लागलो. तो उदिकार आसलोले परी उलयतालो देखून ताचे शिकोवणे विशीं ती बारी अजाप जाताली. मेल्लो देंवसार बशिल्लो एक मनीस देवस्थानांत आसलो. ताणें व्हडल्यान आड्डून म्हळें, नाझारेतकार जेजू, सांग मातशें आमचे कडेन तुका कसलें काम आसा? आमचो भस्म बी करूंक आयला हितूं? तूं कोण तो हांव जाणो. देवाचो पवित्र केल्लो भोग तूं. पूण जेजून ताका धमकावन म्हळें, ओगो राव आनी ह्या मनशा भितरलो भायर सर. आनी देंवचार सगल्या मोदेकात ताका धोरणीर आपटून पूण ताका मातूय दुखय नासतना ताचे भितरलो भायर सरून गेलो. सगळीं अजाप जालीं आनी एकामेकाक म्हणूंक लागलीं, कसलें उतर हें. उदिकारान आनी पदवेन तो मेळ्या आत्म्यांक आज्ञा करता आनी ते भायर सरून वेतात. आनी ताची खबर गांवांनी आख्ख्या प्रांतांत गाजली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वंदनी तुका क्रिस्ता. Every Tuesday you visit. Every Tuesday you visit St. Anthony's place. What have you learned? दर मंगळाराक तूं सात आतोनीक भेट करूंक वयताय. सात आतोनी लागीं तूं कितें शिकलाय? अशें एके भयणीन आपले भयणीक विचारलें. जे भाशेन हें म्हणटच शेवलेच्या ह्या गांवांत हें व्हडलें देवस्थान सात आतोनीचें, पूण दुसऱ्याय गांवांनी ल्हान जंयसर सात आतोनीची भक्ती आहा थंयसर देवस्थान आहा. आनी एक धाकटुलो असो जागो म्हळ्यार मिरामार सकल आहा. थंयसर एक धाकटुल्या खुर्सा भोंवतणी लोक एकठांय जातात आनी मागणें करतात. सात आतोनीक फुडें घालून देवाचो आदार घोटाय मागतात. आनी थंयसर सांजेच्या वेळार ही एक चेडूं आपल्या आवय बरोबर वयता. एक इस्कॉलाक वचपाचें चेडूं तें आपल्या आवय बरोबर चुकय नासतना वयता. ताचे धाकले भयणीन ताका विचारलें, एवरी ट्युजडे यू विजीट सेंट एंटनीज प्लेस. वॉट हॅव यू लर्न फ्रॉम हिम? सात आतोनी लागीं तूं कितें शिकलाय? भावणीन होच प्रस्न हांवें तुमकां केलो जाल्यार तुमचो जबाब कितें? मंगळाराच्या मंगळारा तुमी हांगासर जायतीं जाणां येतात. सात आतोनी लागीं कितें शिकलाय तूं? आमी जायते फावटी म्हणटा की बस सायबा सात आतोन तुवें 13 विस्मिता केलाय, 14वें म्हज्या घरा कर, 14वें म्हजें हांव पातकी म्हजें सवें कर. हें आमी जायतीं मागता. पूण ताचे लागीं हांव कितें शिकलां? बागेंत आतून इतलो परजळ्ळो हो कोण जेजूचो पोरगोटणार जालो कित्याक लागून काय? ताचे भितर कितें अशें आसलें काय जें ताका देवान इतलो आशिर्वादान बोल्लो? कितें म्हज्यान शिकोंक जाता, कितें तुज्यान शिकोंक जाता? भाव भयणींनो, बागेंत आतोनी भितर
जायते गूण आहात पूण थोडे तरी गूण आमच्यात आमी जण एकल्यान आपणावंक जाता. पयले सुवातेर ताचो मोग, ताका तो जेजूचो वेगळोच मोग आसलो. ल्हानूच आसतना एक विचित्र मोग ताचो, खास मोग जेजूचो, व्हेरी युनीक फिलींग टुवर्ड्स जीसस. जेजूचेर ताका इतलो मोग आसलो तो भियेना कोणाकूच आनी कोणाचें ताका पडोकूय ना. भाव भयणीनो, आमी मोग करता मनशाचो, देवाचो, पूण घडये कंडिशनल. म्हाका अमकें मेवल्यार हांव करतां, म्हाका अमकें मेवल्यार हांव करतलो, म्हाका अमकें मेवना हांव सोडटलो. पूण भाग्यो तातूंतचो मोग जेजू सोवें वेगळोच. आनी त्या पासत आमी आमकां विचार करूंक जाय, म्हजो मोग जेजू सोवें वाडटा काय? म्हजो मोग जेजू सोवें वाडटा? ताची खालती काय? भाग्यो तातूंतची खालती काय? ओबिडियन्स खालती काय ताची? ल्हानवीकूय तो हंबल, ल्हानवीक, त्याच बरोबर खालतो. भाग्यो तातूंत ल्हानवीक मनीस, त्याच बरोबर खालतो. भाव भयणीन, हे दोनूय शेगूण आयकोंक आमी घडयेक तितलें सोंपें दिसता, तो ल्हानवीक खालतो, पूण जिवितान करपाक आगोड. ल्हानवीक मनीस दुसऱ्या मुखार उदीक आनी उदीक आपूण कांयच न्हय कसो जाता. ल्हानवीक काळजाचो, ल्हानवीक मनाचो मनीस दुसऱ्या मुखार आपूण कांयच न्हय कसो, आपल्याक व्हडलो वालोर ना कसो, मोल ना कसो, तो दुसऱ्यांक उदीक मान दिता, दुसऱ्यांक उदीक भाव दिता. जेजू ल्हानविकायेचो उत्तम नमुनो. जेजू ल्हानविकायेचो देवाचो पूत जावन तो साद्या मनशां फुड्यान वेता, आपूण कांयच न्हय कसो. पेद्रू कोडकिता, मातेवा कोडकिता, सामारितान ती बायल एक रावता थंयसर बांयच्या कांठार. हें दाखयता जेजूची ल्हानविकाय. भाव भयणीनो, बरो दोतोर आहा जाल्यार आमी वयता त्या दोतोराक सोदूंक. बरो दोतोर आहा जाल्यार आमी त्या दोतोर आमच्या फुड्यांत येयना. पूण हांगासर जेजू दोतोरांचो दोतोर, राजांचो राजा, तो सगल्या वस्तूंचो धोनी, तो मनशां फुड्यांत येता आनी किरकोळ पातक्या मनशां फुड्यांत येता. ही जेजूची ल्हानविकाय. भाव भयणीन, म्हाका हा गाय ती, म्हाका हा गाय, हांव दुसऱ्यांक ओडकुपाक तयार हा गाय. तूं म्हाका कितें सांगता? हांव ताका ओडकूं? हॅट, हांव ओडकूंक ना ताका. तो कोण रे? तो कितें शिकला? तो कितें रे? भाव भयणीनो, आमी मनशांचो वालोर कोत्ता, मनशांनी कितलें शिकलां पळय त्या प्रमाणे, कितलें ताचे कडेन आहा त्या प्रमाणे, ताचें एडुकेशन, ताचें क्वॉलिफिकेशन, ताचें कितें व्हडलें घर आहा, तो खंयच्या गांवचो, कसल्या कातीचो, कसले जातीचो, ह्या प्रमाणे आमी मनशांचो वालोर कोत्ता आनी त्या मनशाक ओळखिता. चडशीं जाणां, सगळीं न्हय जायत, पूण चडशीं जाणां. पूण देव तसो वागता काय आमचें सगळें? भाव भयणी, आमी सगळीं देवा मुखार एक सारकीं, आमी सगळीं देवा मुखार एक सारकीं, आनी त्या पासत आमी देवाच्या काळजा सारकीं जावंक जाय. भाग्योत हातून हें आपल्या जिवितान करूंक वावुरलो. देवाच्या काळजा सारको जावंक तो वावुरलो. खालतो, ओबिडियंट. जेजू खालतो, आपल्या बापाचे कुशेक खालतो जालो, आपल्या बापाचे येवजणेक कुशेक खालतो जालो, संवसारांत आयलो. ओबिडियंट टू हिज फादर्स प्लॅन. भाग्यो तातून खालतो, ओबिडियंट. आयज आमचो भाव फ्रांसिस्को, ताका आमी फोर्सू म्हूण वळखता, फ्रांसिस्कन जनरोसा, आपल्या लग्नाची 25 वर्सां मनयतात. काजारी जिवितांत 25 वर्सां तूं बरे भाशेन व्हरता बरी समरंभतलोय जाल्यार तुवें जायते त्याग करूंक जाय. लग्नाची सिल्वर जुबली इम्पॉर्टंट, म्हत्वाची वस्ती. लग्नाची रुपया उत्सव म्हत्वाची घडणी. पूण भाव भयणीनो,
लग्नाचो दर एक दीस म्हत्वाचो. लग्नाचो दर एक दीस म्हत्वाचो. दर दिसा तूं बरें जिवीत जियेनाय, दर दिसा तुज्या गोरकाराक मान दिनाय, तुज्या गोरकांनीक मान दिनाय, दर दिसा तुज्या गोरकाराक तूं खुशाल दवरिनाय, तुज्या गोरकांनीक खुशाल दवरिनाय, दर दिसा तुज्या गोरकाराचो सांबाळ करिनाय, दर दिसा तुज्या बायलेचो सांबाळ करिनाय. पूण सिल्वर जुबली करपाक फुरफूर जाताय वो चड हुस्को दवरताय, ती कसली सिल्वर जुबली? दर दीस लग्नाचो म्हत्वाचो. आनी दर दिसा तुजे ल्हानविकाये वरवीं, तुजे खालतिकाये वरवीं, आनी अदीक करून तुज्या बाबार्ता वरवीं तुवें जेजूची बेसांवां घेवंक जाय. दर दिसा हें करिनाय जाल्यार तूं तुज्याच साक्रामेंताक अपमान करताय. लग्नाचो साक्रामेंत जावन आसा जेजूचें बेसांव. जेजून तें दिलां आनी जेजूकूच तांक आहा तें फुलोवंक, सोडोवंक आनी वाडोवंक. भाव भयणीनो, अदीक आनी अदीक तुमी जायतीं जाणां हांगासर लग्नीक भाव भयण काजारी आसात. तुज्या आपोवण्याची आपुरबाय कर, तुज्या आपोवण्याची आपुरबाय कर. आनी अदीक जशें भाग्यवंत पावलू एफेसकारांक बरोवन म्हणटलो, तुमच्या आपोवण्यांक सोंपता तसलें जिवीत जियात. तुमच्या आपोवण्यांक सोंपता तसलें लीव लायफ वर्दी ऑफ युअर कॉलिंग. तुज्या देवान तुका आपोवणें दिलां, त्या आपोवण्यांक सोंपता तसलें जिवीत जिये. कितेंय करिनाकाय, कितेंय पोचपोचीत करशी, तुका त्या आपोवण्याची खुशालकाय मेवची ना. आमच्याय जिवितांत तशेंच, पाद्रीच्याय जिवितांत आमकांय देवान एक आपोवणें दिल्लें आहा. दर एका पाद्रीन आपल्या आपोवण्या प्रमाणे जियोंक जाय. आपल्या आपोवण्याचे नेम कायदे आहात, जबाबदाऱ्यो आहात, त्यो पाळूंक जाय. जेजू सदांच आमच्या सांगता. आयच्या हांगासर वाचपान जेजू हांगासर कोण एका मनशा वेलो मेळ्या आत्म्यांक एके भाशेन धांवडायता, एका मनशाक सुटका दिता. भाव भयणीनो, खरें म्हटल्यार जेजू सगल्यांक सुटका दिवंक आयलो, ते एकल्याच मनशाक न्हय. जेजूची सुटका, जेजूचें डिलिव्हरन्स आख्ख्या मनीसकुळाक जेजू सुटका दिवंक खुर्सार रोगत वारयता, खुर्सार कश्ट वता, खुर्साचेर प्राण सुट्टा, पुनर्जीवन जाता. आख्ख्या मनशा कुळाक हें दान करूंक, ही सुटकेचें दान करूंक, गिफ्ट ऑफ डिलिव्हरन्स हें दिवंक जेजू. पूण आमीच भावण आमकां एके भाशेन गुलाम करता. आमकां दुसरो आयज गुलाम करिना. कोत्ता जाय थोडे फावटी, थोडे आसतात, पूण भावण हांव म्हाकाच गुलाम कोत्ता. हांव जाला गुलाम घोडेक म्हज्याच खोट्या संवयांचो, म्हजे बॅड हॅबिट्स आहात, म्हजे बॅड हॅबिट्स आहा, ताचो हांव गुलाम जाला. कोण म्हाका सुटका दितलो? हांव दुसऱ्यांच्यो खबरो करीत आहा. आय एम अ स्लेव ऑफ माय ओन बॅड हॅबिट, इवल हॅबिट ऑफ गॉसिपिंग. हांव गुलाम जाला म्हजेच खोटे संवयेचो, बेबदिकायेचो. आनी म्हजे बेबदिकायेक लागून हांव म्हजीच सूख पिड्यार कोत्ता, दुसऱ्यांची शांती पिड्यार कोत्ता. हांव गुलाम जाला म्हज्याच गोरवाचो. आय बिकम अ स्लेव ऑफ माय ओन प्रायड, रागाचो, कुसड्यापणाचो. भावणेन तुवें जर एक मेळो आत्मो म्हणटा, मेळो जेजून कोणा वेलो मेळो आत्मो काडलो, म्हजेरूय गोडेक आनी तुजेरूय मेळे आत्मे आहात. इवल स्पिरिट्स, डर्टी स्पिरिट्स ऑफ एंगर, डर्टी स्पिरिट ऑफ प्रायड, डर्टी स्पिरिट ऑफ एरोगन्स, डर्टी स्पिरिट ऑफ लास्ट. द लिस्ट कॅन गो ऑन. तुका विचार कर, तुज्या भितर कितें वायट आहा तें पळय. तुज्या भितर तूं खुशाल मनीस जाल्यार देवाक आर्गां दी, हें दाखयता तुज्या भितर कांय वायट ना. पूण हांव सगळ्यात भारान चेपलोलो, म्हज्या भितर म्हाका शांती ना, हांव खुशाल ना, दादोशी ना, हांव धांवतां, पयशा वाडल्यान धांवतां, म्हाका थार ना. भाव भयणीनो, आनी एक मॉडर्न दुयेंस आतांचें म्हणल्यार आमी आमकांच गुलाम करून घेतल्यात मोबायलाचे. आमी आमकांच गुलाम करून घेतल्या मोबायलाचे. मोबायल ना जाल्यार म्हजे कडेन जायना. जेजू आमकां सुटका दिवंक सोदता आनी आमी आमकांच गुलाम कोत्ता.
ह्या मिसान वांटो घेतना ह्या जोड्या पासत देवाक दिन वाचतना बाबडे ही म्हत्वाची वोस जेजूची सुटका जोडून घेवंक, जेजूची सुटका जोडून घेवंक आनी त्या पासत वदीक आनी वदीक सायबा तुजी सुटका म्हाका दी आनी म्हज्या कुटुंबाकूय दी. लॉर्ड ब्लेस माय फॅमिली विथ युअर डिलिव्हरन्स. हें मनान धरून भाव भयणीनो ह्या मिसांत आमी वांटो घेवया आनी सताळ फुडें घालून आमकां सायबा सदांच तुजो आदार दी म्हूण मागुया. सर्वेस्परा ह्या तुज्या सेवकांचो मोग वाडोय आनी तो पवित्र कर. फ्रांसिस्को आनी जेनरोज फेर्नांडीस फाटल्या 25 वर्सांनी तांणी आपलें लोगणीक जिवीत मोगान आनी विस्वाशीपणान जिवंक ती वावुरली. ह्याय फुडें ती एकामेकाचो मोग करूं आनी एकामेकाक विस्वाशी रावूंक तांकां तुज्या पवित्र आत्म्यान भर. आनी ह्यो मुदयो ती एकामेकाक दिवंक वेतात त्या मुदयांचेरूय सर्वेस्वरा देवा तुजो सुबाम आशिर्वाद घाल. हें आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. आतां आमी थोडी मागणी देवा मुखार दवरुया. आमच्या पाप सायबान बिस्मांनी यान्निकांनी आनी सोस्कोल्यांनी आपल्या हातान घातलेले पोरचेची भावार्थाची आकांणी नेटान फुडें व्हरूं तांकां बापाचो आदार मागुया. आमी समेस्तांनी क्रिस्ती बाबार्थाचे ओकोण वाडूं आनी हे पोरी आमी आमच्या जिवितांतले देखींतल्यान दुसऱ्यांक दिवंक आमकां बापाचो आदार मागुया. आयज फ्रांसिस्को आनी जेनरोसा फेर्नांडीस आपल्या लोग्नान जिविताची 25 वर्सां मनयता आनी ह्या मिसान आपले इतिहासांत तांणी भेटयलां. तर तांचे उरलेले सोंबून
जिवितांत ताणीन मोगान जिवंक आनी साबार देण्यांनी तांच्या कुटुंबांक फावो कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. एक घडीभर उगीच रावन तुजें खासगी मागणें देवाक उबार. तुकांत विचार कर, हांव कितें शिकलां काय? बागयो तांत्योनी कडल्यान हांव कितें शिकलां? कितलेच फावटी हांव ह्या मंदिरांत आयलां, ताचें हांव कितें शिकलां काय? त्याच बरोबर तुज्यो खासगी गरजो नव्यान देवाक उबार. स्वर्गीच्या बापा, जी मागणी आमी तुज्या फुड्यान दवरल्यात तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुजे काकळुतीन तुका मानता ते भाशेन ती आमकां फावो कर. बापा, खेरीत भाशेन ह्या मिसान वांटो घेतल्यांचेर सगल्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दाना तयारी वेळार आमी गायन घेवया. C16 पेज 35. म्हज्या बाबा भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेव. देवा आमच्या बापा, तूं खरे भक्तीची आनी शांतीची जोर. तुजे मोहिमेक फावो तो मान आमी दिसो कर आनी ह्या पवित्र गुटांत वांटो घेवन एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वाडटा. सर्वेस्वर आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सर पदवेदारान सासणाच्या देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो
हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेष्ठ गुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफळ करताय. तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्या तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगल्या देवृतां आनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोर. आपले कुशेन कोस मरण सुसून वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मुडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaso good por gotuya Tuja kursani polor shivon poda Volvi uenamka sodoili somya Sonsaracha sarvondara Amchi बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतल्या मा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय दवर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वर आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. लिओ 14 आमच्या भाग्यवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवणी बापा, सिमिया प्युरिफिकास आमच्या आदारी गोवणी बापा आनी सगळे आमच्या पाद्री भावां पासत आमी मागता.
पुनर्जीवनपणाचो बरवा सुदर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीचीय काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. बापा, ह्या मिसान वांटो घेतलेल्या आमा समेस्तांची दया कर म्हूण मागता हांव. हांकवार मरी देवाची माई सांगाती भाग्यो झुजे तिचो पोती भाग्यो दवरून दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पदविदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनाक दोरे क्रिस्ती गोराबो पवित्र सभेचें जिवीत वाडयता. जेन्ना एक जोडें एक काजारी जोडें बरें जिवीत जियेता आपलो कुटुंब जेजूच्या तत्वा प्रमाणे वाडोवंक भार घेता तेन्ना पवित्र सभ्य इगोर्ज मातेचें जिवीत अदीक वाडटा तीर जाता. आनी हांगासर तुमी जायतीं जाणां आहात जोरी आयज फ्रांसिस्को आनी जनरोसा आपलो लग्नाचो दीस मनयतात पूण हांगासर तुमी जायतीं जाणां आहात जेणी जीं काजारी आपोवणी जियेतात. तुमचे वरवीं तुमच्या सगळ्या वरवीं पवित्र सभेन जायतें बरेंपण आयलां न्याय फुडें येतलें. त्या पासत देवाक दिनवासुया एकामेकाच्या आपोवण्या खातीर. त्याच बरोबर आमच्याय खासगी जिवितान आमच्या कुटुंबीक जिवितान कितेंय खोटें आहा जाल्यार मेळो आत्मोकूय रीक घेवना जाल्यार जेजू ताका धांवडाय आमकांय सुटका दी म्हूण आमच्या बापा म्हणटाना मागुया. सगळीं बरोबर. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवं. तुजे गोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तायणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरा सुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वाशेन उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सुर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोड की पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. हो पळय आमचो सोमी आमचो देव जेजू आमकां सगल्यांक सगळे तरेच्या गुलामपणांतली पातकाचे कास्तींतली सुटका दिवंक संवसारांत आयलो. आनी जीं कोण ह्या जेजूचे सुटकेक आशेतात सुटका मागतात आनी ताची सुटकेची आपुरबाय करतात ती सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कोमयांच्या वेळार आमी गायन घेवया. D1 पेज 47.
देवाक मोगरेता आमचो आत्मो ताळिला देवाक दानिला आमची काळीज ओंत्रेता देवाक मोगरेता भोव मोगाळ बापा, भोव मोगाळ जेजू आनी मोगाच्या पवित्र आत्म्या, आयच्या दिसा खातीर तुका आर्गां, तुका दिनवास. आनी खेरीत भाशेन फ्रांसिस्को आनी जनरोसा ह्या आमच्या भावाक आनी भयणींक फाटल्या 25 वर्सांनी तुवें तांकां राखलीं आनी सांबाळ्ळीं. तुवेंनूच तांकां एकठांय दवरलीं आनी आयच्या दिसाचो उजवाड पडोवंक जिवी दवरल्यात. बापा, तांच्या लोगणीक जिविता पासत तुका आर्गां, तुका दिनवास आनी ह्याय फुडल्या वर्सांनी तांचेर जायतो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. उबी रावया. प्रितीच्या बापा, सुर्गीच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलाय. मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगान तीर्थ जावं आनी तुजीच सेवा मोगान करच्याक आमच्या भावा भयणीची चाकरी करूंक आमची उमेद चोडत वचूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं, तुमची सवय आसूं. आशिर्वाद घेवंक तकल्यो बागोवच्यो. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर सगल्यांचेर सुबा आशिर्वाद घालो. आमेन. मिसाची बॅट सोंपली. वचून ह्या जेवचे कृपेन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मातशे बसात. आज मंगळार जाल्ल्यान सांजे बायग्योन आंकवारमरेची आमी नोवेनां कोत्ता. 4 वाजता तेर्स जातलो, 4:30 वाजता मीस जातली. पूण बायग्योंत आंतोनीची विनवणी मागपाचे मागणे सदां बरी आसतले. मीस आमी कोत्तले हांव तें आंकवारमरेच्या मनाक, पूण मागणे बायगोंत आंतोनीक आसतले.
बायग्यो तांतुनीची माज ज्यो आमचे सिओलीचो बायग्यो तांतून म्हणटा त्यो आमच्या सोबिनी रुमांत आसात. तुमकां जाय जाल्यार तुवें वचून घेवच्यो. तुमकां कुमसार जावंक जाय जाल्यार फादर हायसीन कुमसुंदोरींत आहा. सिस्टर सेंड्रा आनी फादर दानाम कावन्सिलिंगाक आसात. गेल्ल्या मंगळार बायगोंत आंतोनीच्या विनोनी मागणें आहा तें करचे आदी सदांचे भाशेन आमी मागता त्या मनशांचो उगडास करता. पयले सुवातेर सगल्यांक जांकां काळजाची प्रॉब्लेम आहात सगळ्यांक पासत मागुया. कसलीय तरेची काळजाची प्रॉब्लेम आहा. कोणाक स्ट्रोक जाल्लो आहा तांचो उगडास करुया. कोणाक कातीचीं दुयेंसां जाल्लीं आहात सगळे तरेची कातीचीं दुयेंसां तांकां पिकोवणी फाव कर म्हूण मागुया. जायते जाणांक कॅन्सर्स आनी ट्युमर्स जाल्यात तांचो उगडास करुया. अदीक करून हांव सांगता 2 तरणाटीं जांकां एक किरीत 28 तरेचो कॅन्सर जाला तांचे पासत मागूंक. आनी काल एका तरणाट्यान म्हाका रेकाद धाडला, फादर हांवें गेल्ल्या मंगळाराक तुजें मीस पयलें आनी तूं सगल्या पासत मागताय. म्हाकाय कॅन्सर जाला पूण दोतोरान सांगलां माग आनी तूं बरें जातलें. म्हाका आतां विस्वास आयला बायगो तांतुनीचो आनी हांव तुजे कडेन मागता म्हजेय पासत मागूंक लोकांक सांग म्हूण. तेवूय तेंच हांव करीत भाशेन हांव घालतां. हें तरणाटें जायत्या तरणाट्यांकूच कॅन्सर जाला. हें तरणाटें करीत भाशेन मागता आपणा पासत मागूंक. त्या भायर आनीक एकल्याची किडनीन ट्युमर जाला तेजें ऑपरेशन केलां पूण मागीर तें आजून गावप एकूंक ना. तोय मनीस मागता आपलें ऑपरेशन केलां तें ट्युमराचें तें बरें जावं. ते भायर ब्रेस्ट कॅन्सर जाल्लीं जायतीं आमची आमच्यो भयणो आहात तांचो उगडास करता. ल्युकेमिया ब्लड कॅन्सर जाला आनी थोडे तितूंतले आमचे पाद्री बी आहात तांचे पासत मागुया. कोणाक आर्थरायटीस आनी रेवमॅटिजम जाल्ले आहा, आल्सर्स, एसिडिटी, इनडायजेशन तांचे पासत मागुया. किडनी प्रॉब्लेम्स आनी जायतीं जाण जी डायलिसीस करतात कश्ट वतात बाणी तांचो उगडास करुया. लिवर सिरोसीस पिगदाची प्रॉब्लेम आहात ती. मागीर कोणाक तकली फोडटा मायग्रेन जाता तांचो उगडास करुया. आल्झायमर्स आनी पार्किन्सन ह्योय आमची जाणटीं असली पिडा सोंसतात तांचो उगडास करुया. दियाबेत आसतलीं सगलीं अदीक करून भुरग्यांक दियाबेत आहा तांचे पासत मागुया. ब्रोंकायटीस जायतीं जाण तांकां पुलमा बोल्ल्यान तांचो उगडास करुया. न्युमोनिया जाल्या तांचेय पासत मागुया. जायते जाणांक थायरॉयड आनी एनटी प्रॉब्लेम आहात तांचो उगडास करुया. कोण भुरग्याचें देणें सोदतात जायते जाण हांगा येवन आवय बापूय जावंक पावल्यात आनी येत आहात कित्याक तीं जाणात बायगो तातूंत भुरग्यांचें देणें दिता आनी तो पात्रोण भुरगीं नासतले आवय बापायचो तांचे पासत मागुया तांकां भुरग्यांचें देणें फाव कर म्हूण. जायते जाणांची वस्तू शेणल्यात, दुकुमेंत सांडल्यात, भांगार शेणला आनी हेर गरजेची वस्तू चाव्यो शेणल्यात. ही मागतात आनी मेवतात तांचो उगडास करुया. जायतीं तुमी भाटां बेसांक लागून झगडटात घरांतूच दुस्फोट धाकटुल्या एका मिटराक 1.5 मिटराक लागून सगळीं आनी सारकीं वांकडी उतरां उलोवन एकामेक लागीं झगडटात तुमी. तसले तुमचे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हांगा घालुया. अदीक करून जेन्ना तुमी इन्व्हेंटरी प्रोसिडींग्स लायल्यात आनी कोर्टान गेल्यात ते सगलीं देवान बायगो तांतुनीचे मजतीन तुमकां नीत करून दिवची म्हूण मागता. जायतीं आमचीं भाव भयणां निराशीपणान भितर सरलीं, डिप्रेशन आनी एंग्जायटी तांचो उगडास करुया. तीं तकलेन थोडीं आनी पिशीं जाल्यात तांचेय पासत मागुया. जायते जाण हांगा येतात तरणाटे आपल्या जिविताचो सांगाती मागूंक, जिविताचो सांगाती वो सांगातीण मागूंक. आनी ती म्हणटात फादर हांगा येवन आमकां जिविताचो सांगातीण फाव जाली बायगो तातुनीच आमकां दिला तांचो उगडास कर. जायतीं जाण नोकरी सोदूंक येतात आनी हांगा येवन म्हाका सांगतात फादर जें आमच्या इन्फ्लुएन्सान जावंक ना, पयशे दिवंक जावंक ना,
भोगत सांत आंतोनीच्या मागड्यान जालें आमकां बरी गव्हर्मेंट नोकरी मेवली तूं जाय ती नोकरी सोदूंक येतात कितलीं तरणाटीं पळयता हांव आमच्या सगळ्या मिसांनी जाय तीं तरणाटीं येतात तीं हेच कामाक लागून येतात तांकां बरी नोकरी फावो जावंक मागुया जायते जाण खूंय तारवार वचपाक भायर वचपाक मेडिकल टेस्ट फेल जातात आनी सांगूंक येतात फादर फेल दुसरे फावट एटेम्प कोत्ता माग तांचो उगडास करुया जायते जाण आपले पासपोर्ट कोत्तात आनी ती घुसपवल्यात जायीच ना तांची हांगा येवन मेवता तांकां 10 वर्सांनी 8 वर्सांनी हांगा येवन रोकडीच मेवता तांची पासपोर्ट सो तांचो उगडास करुया जायते भुरगीं ह्या दिसांनी आपले टेस्ट आन्सर कोत्तात तांचे पासत मागुया बरे भशेन तांच्यो एग्जामी जावं म्हण जायतीं जाण भुरगीं आपल्या आवय बापाय पासत मागतात आनी आवय बापूय आपल्या भुरग्यां पासत मागतात जायते फावटी भुरगीं तवून नाशी जाल्यान तांकां बरी कर म्हण आवय बापूय मागता आनी जायते फावटी आवय बापूय आपले कायदे जबाबदारी सांबाळूंक नकोत तोच तीं भुरगीं आपल्या आवय बापाय पासत मागतात ऑटिस्टीक डावन सिंड्रोम जाल्लीं भुरगीं आहात हांगा आतात तीं घेवन येतात आनी बेरी आनी मोनी कितलीं जाण आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक जांचे कडेन उलोवंक जायना जांकां आयकूंक येना तांकां घेवन येतात हांगा त्या भायर वेगळ्योच तरेच्यो पिडा भितर सरल्यात तसलीं मनशां हांगा येतात ती पिडा केन्नाच आयकूंकूच ना तसल्यांकूय बायगोंत आंतोनीन बरी करची म्हूण मागुया ऑनलायन आज जायत जाण आख्ख्या संवसाराक हे मीस ऑनलायन चल्लां आनी ऑनलायन पळयतात तितलीं रेखात धाडटात फादर ऑनलायन मीस आयकून आमकां पेकोडी मेवल्या ऑनलायन मीस आयकून आमी मागताले तें मेवलां अदीक करून UKसान ह्या ऑगस्टाच्या म्हयन्यान जायतीं जाण येवन घेतल्यात आमकां ऑनलायन मीस आयकून जायत्यो वस्तू मेवल्यात भुरगीं मेवल्यात भलायकी मेवल्या आनी कितें जॉब मेवला सगलीं आनी ऑनलायन थंयच न्हय कॅनडाक सान लेगून ते भायर आमचींच गोंयकारां ऑनलायन ही सर्वीस पळयतात ती मागतात बाबडीं आनी तांकां ऑनलायन लगून मेवता तांचे पासत मागुया जीं हें पळयतात आनीक आतां आमी मागडें कोत्तल्यो त्या मागड्यांक सगल्यांक घालुया देवाचे पेकोणेचो हात बायगोंत आंतोनी उदेशी तांकां मेळचो दिवींक घालुया भागिवंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागडे भाग्यवंत आंतोन तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोलीं विजमितां आयकून व्हडा बोरवंशान हांवूय तुजे फुड्यांत येता आनी तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण काल ते पडी मागता नोमान तुका भाग्यवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या दौरून दिता कोर म्हजें जिवीत नितळ निर्मळ बोर म्हजें मन जाणवायेन पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय ए देवाच्या इश्टा हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोंती बरीत काळीज तुका उक्तें करता आनी तुजे वेंगेंत आयलोलो तोच बाळक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसणें दितलो आनी गरज त्या कुडी ओतम्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवंशान रावता भाग्यवंत आंतोन दुखेस्तांच्या बुजवंडारा तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण म्हजे उपद्रे म्हजे हुस्के आनी म्हज्यो कोंती म्हज्यो भिरांती आनी म्हजे आकांत पळय म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलो म्हाका निवार तुजे वेंगेंत आसतल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी आतां तुजे फुड्यान घालता तो उपकार म्हाका बेगीनूच मेळोवन घे तुका जाय तें हे वेळार बायगोंत आंतोनी लागीं माग
ओर चोऱ्यांच्या बागयो तांतून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणूनाय, पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय. तूं तुजे पदवेदार मजतीन एक काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जियोवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवळाय, तोंडाय आनी शांतताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणीकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोतीन जेजू सारकेले बरे गवळी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या इंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं थांबनासतना विनंती कोर. आमेन. Sant Antoniच्या मनांक आमी गायन घेवया U25 पेज 243. So